त्याच बरोबर परत तो इश्यू हा रिलेटेड तो टायगर रिझर्वाचो. आता 24 तारखेक सरकाराची मुजत सोंपता डिमार्केट करून नोटिफाय करपाची. एडवोकेट जनरल म्हणटात मुदत मागपाक जाय. सुप्रीम कोर्टान काय स्टे दिल्ली ना. कशें आता मुखार फाल्यां सरकाराची स्ट्रॅटजी कितें? कारण एक गजाल तर सरकाराची कळटा की सुप्रीम कोर्टान वतकीर की तांकां तें नोटिफाय करपाचें ना. पूण त्याच बरोबर स्टेय ना. ह्या कसाटांतल्यान सरकार कशें भायर सरतलें? म्हाका दिसता की मुश्कील आहा भायर सरपाक. कारण हायकोर्टान जे तरेन ती ऑर्डर दिल्ली, म्हाका दिसना की हायकोर्ट हांकां आनी परत कन्सिडर करतलें हेंचे अपील किंवा रिक्वेस्ट न्हू. आनी दुसरे वाटेन म्हाज्या म्हायती प्रमाण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान टायगर रिजर्व करपाचें प्रपोजलूय तयार केलां सगळें. जर हायकोर्टान हांकां डिनाय केलें जाल्यार फुडल्या कांय दिसां भितर टायगर रिजर्व जावूंक शकता, नोटिफाय जावूंक शकता. सरकारान पयलींच आनी म्हाका दिसता हांवें हेज्या पयलीं हांगा उलयलां की जर तुमी हायकोर्टाक कन्विन्स करूं शकले ना की बाबा टायगर्स रिजर्व नाका म्हणून, जाल्यार तुमी सुप्रीम कोर्टाक कशें करतले असो एक विशय आहा. कारण हायकोर्टान सगळे जे रिजल्ट हे दिला, जो वर्डिक्ट दिला ते पळयला जाल्यार हायकोर्ट फुल्ली हेच आसा की टायगर रिजर्व जावपाक जाय म्हणून. आनी स्टेट गव्हर्मेंटाचें कंप्लीट फेल्युअर आसा भितर की कन्विन्स करपाक कोर्टाक. सो म्हाका दिसता की टायगर रिजर्वाचें हें जें आहा संकट तें सत्तरीकरांचेर परतें येवपाचें आसा. हांव संकट इतल्याच खातीर म्हणटा की म्हादेव वायल्ड लायफ सँच्युरी नोटिफाय करून आयज 24 वर्सां जालीं. म्हणजे तिचें पयलें नोटिफिकेशन, फायनल नोटिफिकेशन अजून येवंक ना. जाल्यार ह्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान लोकांचे रायट्सूय अजून हें करूंक ना, ते फायनल डिमार्केशनूय करूंक ना किंवा कोणाक कितें कॉम्पन्सेट करपाक जाय ताचोय विचार केन्ना करूंक ना. इतकी वर्सां जालीं आनी आमच्या राजकीय नेत्यांनी तेजेर कांय लक्ष घालूंक ना. आत्तां खंय तरी लोक जागे जावपाक लागल्यात आनी लोकांक तें कळपाक लागलां की आमचेर अन्याय जाला म्हणून. आमी जी एनवायरमेंट आतां किशोराणें सांगलें, जयलाणें सांगलें, हांवें परत सांगता की हांकां पेडण्यां आनी साश्टीन बसून उलोवपाक खूब बरें. हांव 70चो मनीस, हांव तुमकां सांगता तुमी जें प्रोटेक्शन म्हणटा पळय जंगलां प्रोटेक्ट करपाची, इतकी वर्सां आमच्या पुर्वजांनी हेंच केलां. जंगलाच वसयल्या आनी जंगलांनीच ते रावल्या आनी जंगलां तेंच्यान राखल्या. तुम्ही म्हाका हिस्ट्री जर गोंयची काडून पळयली जाल्यार हे सगळे जे आतां अभयारण्य जे आसात, म्हादय आसत, नेत्रावळी आसत किंवा खोतीगांव आसत, ही गोंयच्या ग्रामीण भागांतूच आहात. एकूच ही 1.8 स्क्वेअर किलोमिटराची जी तुजी बर्ड सँच्युरी आसा तीच हांगा चड ना पडल्या. जाल्यार बाकी सगळ्यो जे एरिया आहा, बोंडला सुद्दां म्हण, हे सगळ्यो गांवांनी आसा आनी त्या लोकांनी ही जंगलां राखून दवरल्या. ती शहरा भाशेन कातरून थंयसर बिल्डींग बांदूंक ना. सो ही जंगलां हेज्या फुडें राखतले, गांवांतले लोकूच राखतले, हेतून दुबाव ना. पूण तेंचेर जो अन्याय जाता परत परत तो जावचो न्ही हें म्हजें मत. तूं म्हणटा ह्या कायद्याच्या कचाट्या भितर लास्टाक लोक भरडून वतले. सारकें. ती परिस्थिती येवपाक जायना. सुरेश, जाल्यार उपाय कितें? ह्याच कचाट्यांतल्यान सरकार भायर सरपाक शकता. 24 तारीख तर आयली आनी आतां सरकार म्हणटा की आनी एक 8 दिसां भितर आमी हायकोर्टा कडेन रिक्वेस्ट करतले म्हणून. आफ्टर 3 months भायर सरप शक्य आहा? आनी हो जो पत्र बरोवपाचो हायकोर्टाक जो एक नवीन मार्ग सरकारान काडला तो कायद्याच्या खंयची कलमा भितर बसता? फर्स्ट ऑफ ऑल पांडुरंग म्हणटा ती बरोबर आसा. कारण ह्यो केसी ज्यो आसा आतां हायकोर्टान तो जजमेंट दिलो तो पळय तितलो क्लियर आसा. फॉर एग्जाम्पल ही केस जेन्ना सुप्रीम कोर्टान वतली, सुप्रीम कोर्टाचे जनरली ग्रीन बेंचाचे जुईज ह्यो केसी हाताळटात. पर्यावरण ह्यो आसतात त्यो सगळ्यो. आनीक तांचो एक ट्रेडिशनल मायंडसेट जर पळोवशी म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या आतां पर्यंत पोस्ट 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन नोटिफिकेशना नंतरचे तूं एक तांचो ठरावीक सगळे जजमेंट इन्क्लुडींग लेटेस्ट गोवा मायनींग केस जाल्यार ते जजांचो मायंडसेट इवन NGT परस हार्डकोर आसता. दे आर व्हेरी फर्म टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. सो तांचे कडेन त्या बेंचा फुडें अशी केस वचप जाल्यार ती साल्वार जावप व्हेरी डिफिकल्ट सरकाराच्या नजरेन. सरकाराच्या नजरेन साल्वार जावप. सो इट वील बी सुप्रीम कोर्टाक जालें. सुप्रीम कोर्ट हायकोर्टाची जे 3 म्हयन्याची मुदत सोंपता तेन्ना सरकार ऑर विल इट बी कंटेम्प्ट ऑन 25 ऑक्टोबर? विल गव्हर्मेंट बी इन कंटेम्प्ट? सी फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना हायकोर्ट तुमकां 3 म्हयन्याचो मुजत दिता, जें कितें आसा तें करात तुमकां, थंय हायकोर्ट परत आनी रिव्यूवाक वचचें ना. कारण तुमकां ऑलरेडी 3 म्हयने दिले. तुमी एक तर कायदो एमेंड करपाचे, सुप्रीम कोर्टान वचून सगळें तुमचें करून जालें. सो देर इज नो केस फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले ऑर इवन फॉर तुमकां रिव्यू ऑर रिलीफ. सो सुप्रीम कोर्टान वचचें पडलें आनी सुप्रीम कोर्टान ग्रीन बेंचा फुडें गेलें जाल्यार सरकार तें शेणलो. ही कोर्टाची बाजू जाली की सरकाराची केस थंय खूब लंगडी जाता सुप्रीम कोर्टान. दुसरी ती जर ही ओवरऑल केस पळोवची, हांव सगळे लायन अप ऑफ इव्हेंट पळयतां.
70च्या जंगलांनी उजो लागप, म्हादय खातीर इको सेन्सिटीव झोन आसप, न्हंयच्या खातीर मेळावले IITक विरोध करप, आतां इको सेन्सिटीव झोनाक विरोध करप, ह्यो सगळ्यो जर एक्टिविटी पळयल्यो हातूंत भितरच सगळो विसंगती आनी विरोधाभास दिसता. ह्यो म्हणजे लोकांनी इतलीं वर्सां ही जंगलां सांबाळ्ळ्यात, लोक ते पूण हालीं वर्सांक तातूंत पॉलिटिकल इंटरफियरन्स दिशिल्ल्यान थंय ह्यो विसंगती जर पळयत, थंय जे ताज्या फाटल्यान आवाजा फाटल्यान जे कोण सुत्रधार आसात तांकां इतलें कळटा की ते प्रोटेक्टूय करपाचें ना जंगल तांकां थंय आनी कितें तरी करपाचें आसा, कारण त्या जंगलांक उजो लागता. तुमकां प्रोटेक्ट करपाचें आसा जाल्यार म्हादय खातीर जाल्यार वायल्ड लायफ करात, टायगर रिजर्व करात. तुमकां इको सेन्सिटीव झोनूय नाका पूण तुमच्या जंगलांनी उजो लागता. तुमकां IIT नाका म्हणजे तुमकां डेव्हलपमेंट नाका, म्हणजे तुमकां आनी कितें तरी करपा जाय. Joel, very interesting. What are the options before the government? Writing a letter to the High Court, it will be first of its kind. Pramod, there is no option at all for the government right now. On one side, they cannot admit by saying that, okay, we are going to notify it, because the intention is very clear that they want to notify it. They are saying that the matter is pending before the Supreme Court, specially petition will be coming up before the Supreme Court, so they are waiting for that outcome. So basically they are trying to tell the High Court to hold on till the Supreme Court decides. Is that legally tenable? Not legally tenable, but you have to find some kind of an excuse to avoid contempt. So otherwise High Court can pull them out for contempt. So they are just trying to bid for time, You are saying this is the best defense that the government has to avoid contempt. Yes. I think it's a very calculated move. But coming to Pandu's point, तो म्हणता की आम्ही पेडणेकर आणि शास्त्रीकर यांना खूप but I like to remind Pandu, the forest report itself clearly says that there is minimal impact of the tiger reserve or the corridor on the inhabitants of that area. It's very clear, forest report. So, कसा दिलो the forest report? On what basis then? If there are people Goa Forest Department. Yeah. The report which is submitted very clearly defines that there is minimal impact. So, on what basis it was given? If there was so much of impact on livelihoods and lives of people, then it should have been very clear, first of all, that this thing, or you come out now with another report saying that so many people are going to be impacted. Let us come out very clear. Yes, if people are impacted, त्यांचं तर हे रस्त्यार पडटा व ते भायर पडटा जाल्यार ते करचे न्हू आमी तशें. पण let us be very clear what are the how many people. Let us be clear about the ground reality. Ground realities. हय किशोर, हो जो मुद्दो आसा जॉयलाचो इंटरेस्टिंग हें आहा की सुप्रीम कोर्टाक आमची केस आसा, स्टे ना आमकां, पण थंय केस आसा न्ही आमची, म्हणून आमकां कंटेम्प्टाक धरनाकात असो एक युक्तिवाद करपाचो हो सगळो प्रयत्न चल्लो. म्हणून हो सस्टेन जातलो प्रयत्न? प्रमोद, हो प्रयत्न सस्टेन जावचो ना. कितें जाला, गव्हर्मेंटाचो विशय, गव्हर्मेंट पॉलिटिकल प्रेशरा खातीर गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर येयला. म्हणजे पॉलिटिकली गव्हर्मेंट भिता. फाल्यां गव्हर्मेंट जर डायरेक्ट टायगर रिजर्व करपाक जर प्रोसेस सुरू करीत गेल्यार लोक सरकारच्या विरोधान वयतले म्हणून. सो आतां सरकारान कितें केलां की सगळें जें कितें आसा पळय तें कोर्टाच्या माथ्यार मारपाचें. फाल्यां ऑब्वियसली जेन्ना कोर्टान 3 म्हयन्याचो टायम दिला, तुमी 3 म्हयन्यान कांयच करूंक ना. 3 म्हयने जाल्या उपरांत कोर्ट आनी कितें तरी स्ट्रिक्ट ऑर्डर दितलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक किंवा कन्सर्न डिपार्टमेंटाक की यू जस्ट गो अहेड अँड डू द फॉलोईंग म्हणून. मग हे कितें म्हणटात, आतां कोर्टान केला न्हू, आमी कितें करूं शकता, आमकां काय हे कोर्टाचो आसरो घेतात, हांकां प्रत्यक्षान ते करपाचें ना. पूण हे कितले दीस तूं फुडें धुकलतलो, लास्टाक करतले कितें गव्हर्मेंट, की जशें मायनिंगेच्या विशयाचेर जालें पळय तशेंच हांगा म्हणटले की गोवा फावंडेशन पिटिशनर जे आसात पळय ते जबाबदार, तेंच्या खातीर आतां हें आमकां करचें पडटलें म्हणून. सो अशें करून सगळें काडून ते पिटिशनराच्या माथ्यार मारले काय हात वयर करपाक हे मेकळे. पूण तेच्या परस म्हाका दिसता तशें आतां जॉयलान सांगलें की बाबा खरेंच लोकांक बाबा रिहॅबिलिट करचें पडटलें काय कितें इम्पॅक्ट जातलो. टायगर रिजर्व म्हणजे प्रत्यक्षान तेचो इम्पॅक्ट थंयसल्या इनहॅबिटेड लोकांचेर कितें जातलो हाचेर कोणूच उलयना. प्रत्येक जाण हांगा पॉलिटिशियन एक्सपर्ट जाल्लो. आमी एक 2 भुमिका घेतल्यात, जाय आनी नाका, मदली आनी काय ना. मदली बाबा खरेंच ताजे इम्पॅक्ट स्टडी करया आनी बाबा पळोवया आनी ताजे उपरांत निर्णय घेवया, अशी भुमिका म्हाका दिसता खंयच्याच विशया भितर आमी ह्याच न्ही
सगळे विशयांचे घेवपाचे बंद केल्या. येदे व्हडले IFS ऑफिसर आसात फॉरेस्टाचे ते खंय आहात खंय उलयतात. एक IFS ऑफिसर ह्या विशयाचेर उलयता जाल्यार म्हाका तूं दाखय बाबा कितें बरोबर काय चूक किंवा कितें जातलें कितें जावचें ना. हय